GSLV मार्क 3च्या यशस्वी विमोचना उपरांत भारतात 2.3 टनापेक्षा चढ वजनाचे उपग्रह अंतराळात धाडपाक आता भारताच्या भायर वचपाची गरज ना। आता ह्या यशस्वी प्रक्षेपणा उपरांत भारतांतल्यानच उपग्रह प्रक्षेपण करपाक शक्य जातले। इस्रो खातीर सोमारचो दीस हो इतिहासीक दीस थारलो। भारतांतले सगळ्यांत जड जिओसिंक्रोनस सॅटेलायट लॉन्च व्हेकल मार्क 3 म्हळ्यार GSLV Mk3 हाचें सोमारा यशस्वीपणान प्रक्षेपण जालां। ह्या उपग्रहाचें खासा आकर्षण म्हळ्यार ताचें वजन। हाचें वजन 200 हत्तींच्या वजना इतलें आसा। ह्या प्रक्षेपणाक लागून भारताक आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेची दारां उक्तीं जाल्यांत। GSLV मार्क 3क लागून भारताक 4 टन वजना मेरेन उपग्रह लेगीत अंतराळांत धाडपाक मेळटा। ह्यान पयलीं भारताक फक्त 2.3 टन मेरेन उपग्रह अंतराळांत धाडपाक मेळटाले। Plus 35 seconds is a very critical phase. Going atmospheric. Plus 40 seconds. 40 seconds into the flight. Plus 45 seconds. 6-7 kilometers. Plus 50 seconds. 50 seconds. First stage performance normal. Plus 55 seconds. First stage performance is indicated normal. So we will Plus have 1 in the minute. next 50 to 55 seconds the ignition of the L110 liquid engine. SAR 1 in main auto. 75 SAR 2 seconds. in main auto. Vehicle at 18.7 kilometers. First stage performance normal. First stage performance normal as indicated by the range operation director. Plus 1 minute 30 seconds. So 90 seconds into the flight, another 22 seconds we'll have the ignition of the L110 stage, which again is a very important activity. ह्याच वर्साच्या अखेरेक GSAT-11 अंतराळांत सोडपाची भारताची तयारी आसा। आर्डेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।